कार्यक्रम संकेत आर्सेकार म्हणटा आनी म्हाका गेल्ल्या वर्सा तेजे पयलीं पळोवपाक मेळ्ळा की खुबश्या लोकांक म्हळ्यार तांकां हांगा जे आपले आपले स्टॉलां घालून तांची जे कितें तरी पारंपारीक जे कितें तरी पिकयतात ते हांगा हे करपा खातीर तांकां मार्केट अवेलेबल करपा खातीर संदी कितें अवेलेबल करून दिता त्याच बरोबर गेली 10-11 दीस हे सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरून प्रत्येक दिसाक वेगवेगळे कार्यक्रम दवरून लोकांचें मनोरंजन करप सगळे लोकांक जे म्हणजे ग्रामीण भागांत समज गजाली अवेलेबल जायनात तो एकठांय हाडून दिवपाचें काम बाब संकेत आर्सेकारान करता एक बरें दिसता की अशें ग्रामीण भागांत जावपाची गरज आसता ग्रामीण भागाचे लोक आहा ते सगळेच काही सगळे कार्यक्रम जायनात पूण असले कार्यक्रमाच्या निमित्यान सगळ्यांक पळोवपाक संदी मेळटा आनी पळयता गेल्या वर्साक पयल्ले अशे अनेक जे भव्य अशे जो एक्झिबिशन जेणे करून सगळे जे आमचे गोंयचे लोक आसात जे पारंपारीक जे आपले जे पिकोवपी आसात तांकां खंय तरी एक म्हणजे एक मार्केट उपलब्ध करून दिवप तांकां खंय तरी गिरायक जावप तांकां कितें तरी एक फायनान्शियली सपोर्ट करप हे उद्देश आसा आनी बरें काम सोशल काम तो करीत आसता एक बरें दिसता अशेंच प्रत्येकानी असली कार्य अशें करपाची गरज आसता ते सोशल कार्य म्हत्वाचें सगळ्यांचे बरोबर घेवन वचप सगळ्यांक ज्या पद्दतीन जाय तशें काम म्हणजे तांकां सगळें इनवॉल्वमेंट करप जावं युवा पिढी आसतली महिला आसतली अशे पद्दतीन त्यांनी बऱ्यापैकी 10-11 दिसाचो कार्यक्रम केल्लो आसा गेल्ल्या वर्साक हांवें तांकां शुभेच्छा दिल्ली ह्या वर्साचे हांव शुभेच्छा दिता की अशे उपक्रम जे केल्ले कारणांनी सगळे लोक इनवॉल्व रावतात इनवॉल्व जातात आनी तातूंत भितर लोकांचें मनोरंजन जाता प्लस तांकां कितें तरी करपाची संदी मेळटा ही बाब संकेत आर्सेकारान करून दिल्ली आसा हे खऱ्या अर्थान बऱ्यापैकी सोशल वर्क